गोंयांत पावसाचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान अंदूचो खरीप हंगाम संकश्टांत सांपडला। जून म्हयन्यांत सुरू जावपी भात शेतां कितल्याच वाठारांनी सुरू लेगीत जावंक ना। कांय वाठारांनी जाल्यार शेतकारांनी बांयच्या उदकाचेर शेतां करपाक सुरवात केल्या। पावसान दाणी मारिल्ल्यान शेतकार हुस्क्यात आसा। ताचो उत्पादनाचेरूय परिणाम जावं येता अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या। 15 दीस पडून उपरांत आता पावसान मदींच दाणी मारिल्ल्यान शेतां अडचणीत सांपडल्यात। सादारण जून म्हयन्यांत सुरू जावपी शेतांची कामां अंदू वर्सा पावसाच्या उणावाक लागून म्हयनोभर उसरां सुरू जाली। कितल्याशाच शेतकारांनी आजून शेतांची मशागत आनी शेतां रोवंक ना। दक्षिण गोंयांतल्या कुट्टरी वाठारांतल्या शेतकारांनी जाल्यार आतां हुस्को उक्तायला। वेळार शेतां रोवंक ना जाल्यार उत्पादन देंवतलें आनी आर्थीक फटको बसपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायली। जाल्यार ही परिस्थिती गंभीर आसा। उदकाचे स्त्रोत आशिल्ल्या कांय वाठारांनी शेतां सुरू केल्यात, जाल्यार कांय शेतकार अजूनय पावसाच्या प्रतीक्षेत आसात अशें आमदार आलेक्स रेजिनाल्डोन सांगलें। पावस ना जावन आमकां शेत कोसपा मेळना। आतां 1 म्हयनो जालो आतां पावस येयलो मदींच आनी मागीर लोकांनी स्टार्ट केली थोड्यांनी शेत रोवपाक। चड करून जी मोड्ड पळय आहा हायलँड जमीन आहा ती लोकांनी थोड्यांनी कोसली, थोड्यांनी हातीन रोयली, थोड्यांनी रोव मारलो, थोड्यांनी मेशिनाचेर रोयली। पूण तांकां आतां सद्या उदक ना जावन तांकां धाड फुटल्या। आतां ती जाली हायलँड एरिया। आतां ही लो लायिंग एरिया। लो लायिंग एरिया तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता। ही थोडी लोकांनी शेतां पावस ना म्हणून कोसली ना सुद्दां। आतां तितून कोसनासतना तितून तें तोंड व्हडलें जालां। आतां थोड्यांनी पळय एक फावट कोसलो तांकां धाड फुटोन सारक्यो क्रॅक पडलो आसा। ते सायडीन समज तुमी पळयत जाल्यार थंय आनीक शेतां मुगे हांव रोयत तें त्या शेतां जमीन मेणकट टायप जावन उदक ना जावन तो ट्रॅक्टर रोमला। तोय आमी काडपाचो ट्रायल चालू आहा आमगेली। आनीक दुसरी म्हणल्यार एज अ सर्वीस प्रोवायडर हांव लोकांक मिशिनाचेर शेत रोवन दिता। सो तांकां आमची जी नर्सरी आहा ती म्हाजी पिड्यार जाता, कित्याक बुकींग घेतलेली आहा, शेत तयार ना। शेत तयार ना म्हणटकीर लोक म्हणटा मासरा पावस पडो न्ही, पूण ती कितें जाता ट्रेन आसलेल्या कारणान ती 20 दिसां भितर ती आमकां खंय तरी लावपाक जाय। सो ही परिस्थिती आमची जाल्ली आहा। थोडेच कडेन जे जाग्यार पळय तळी आहा तांकां तळ्याचें उदक हाडून तेणी थोड्यांनी बावड्यांनी तें उदक घेवन ते आतां शेत कोसता। पूण जुलय हो म्हयन्यान येन्ना शेत रोवन तांकां सारें मारपाक ऑलमोस्ट टायम जाल्लो। आजुनी ती शेतां आमी थोडे कडेन आमी कोसली पसून ना, कित्याक उदक ना शेतान, धाड पडलेले आहा आनी मागीर ट्रॅक्टरूय तितून तो चलोवपाक जायना, कित्याक तेजे एका रोटरी मार येता जावं तेजी बॅरिंग फुट्टा जावं कितें ऑयल सील वयता। सो ह्या कारणाक लागून ट्रॅक्टरूय देंवोवपाक हें जाता आनी कोसली जाल्यार मागीर तांकां रोवपाक तांकां मेळना, कित्याक उदक ना। ही परिस्थिती सद्या आमची जाल्ली आहा। मोड्डा शेतां आहाय ती म्हाका दिसता बरें ना पोजिशन, बट सोकली शेतां आहाय ती उदक आहा शेतां, सो देर शूड बी नो प्रॉब्लम एज ऑफ नाव। पूण थोडो पास जायो, कित्याक सारको पास ना जाल्यार कीड बीड लागतली। सो आय हॅव अ फिलींग दॅट इट वील रेन। देव सारको आमकां सोडपा ना, कित्याक आमी खास शेतकार आहाय आमगेले आनी बरें मोगान करताय। सो आय थिंक गॉड वील नॉट अलाव अस टू बी कंप्लिटली लेफ्ट हाय एंड ड्राय। सो इल्लोसो पास पडल्यार म्हाका सुद्दां सगळी शेतां प्रॉब्लम ना, बट वयर शेत पडे आहाय ती हांव तुका गॅरंटी दिवपाक शकना, बिकॉज द वे थिंग्स आर हॅपनिंग। आतां रोंगिलां आनी थोडे रोव घातला, रोव व्हडले देखून जावना, तेका उदक जाय। आतां इन्सेप्शना पयसो तें उदक जाय, तें उदक पडलो ना। आमी शिंतले कितले शिंतले, हांवें रोयलें, हांवें मोड्डा शेत रोयलां, हांवें सांगलो न्ही एक रोयस न्ही रे म्हणून आमी भुरग्यान रोयलें। मुगेले शेतां हांव तुका गॅरंटी दिना, बट लेट्स होप God blesses us with more rain, because there is no rain actually भायल्यान कांय पास पडना, रातसान कांय पास पडना। I think last 24 hours we have had no rain. पावस सुरू जावन फाटल्या म्हयन्यासावन समाधानकारक पावस पडोंक नाशिल्ल्यान पेडणे तालुक्यांतल्या शेतकारां मुखार संकश्ट उबें रावलां। पावस नाशिल्ल्यान तांबोशे वाठारांतलो शेतकार दयानंद गवंडी हाचेर बायक पंप लावन शेतां करपाची वेळ आयल्या। पावसाचेर निबून आशिल्ल्या शेतांक कृत्रीम सिंचनाचो आदार घेवन शेतां करपाची वेळ आयिल्ल्यान उत्पादन खर्चात वाड जाता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।